60 वर्सां उपरांत धनगर वाड्याचेर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हाणें धनगर घराब्यांत लायटी पेटयल्यो। फाटलीं 63 वर्सां तुयें धनगर वाडो काळखात आशिल्लो। आमदार जीत आरोलकर हाणें धनगर वाड्याचेर लायटी दिल्ल्या बद्दल थळाव्या धनगरांनी तांचे उपकार आठयल्यात। तशेंच वाटेचो आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलां। भुरगीं तेंची शिकतात। आमकां आतांच सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून। पूण इतलीं वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना। पूण आयज बरें दिसता की आमचे सगळे मेन सगळे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघाचे हांगासर उपस्थित आहा। तेंच्या सुखाच्या क्षणांक म्हणटात तशें, कित्याक आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या तिनूय कुटुंबांक मेळटली। तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो। अशेंच आमी जे कार्य आहा जे डेव्हलपमेंट वायज लोवर लेवलीचेर ग्राउंड लेवलीचेर फॅन सुद्दां येयलो बरें। सर आता हांकां 70 वर्सांनी लायट मेळ्ळ्या, तेंचे वाटेचो काही प्रश्न निर्माण जावंक शकता। विशय कसो आहा ही प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाची आनी म्हाका दिसता 500 ओनर्स आहा तितून आनी सगळ्यांची एनओसी घेवप डिफिकल्ट जाता। हे आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली, खांबे पुरून दिले। वाटेचो विशय आहा, जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तांकां रस्तो बीन सगळे जे नेसेसिटी गरज आहा तांकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले। पूण तेच्या पयलीं भाडकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन आमी जेन्ना खंय तरी निवडणुकीच्या वेळार तेंच्या दारार वयता, आमी तांकां आश्वासन दिता आमी हे करून दितले ते करून दितले, पण आमच्या कडसून ती तेंची आश्वासन पुर्ती जायना। आयज आदरणीय आमचे जीतभाई आरोलकरान एक खूप सहकार्य अशें की केलें की जेणे करून तेंच्या घरान आयज लायट तांकां मेळटली। आनी जीतभाईचे जशें जे तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें जे इलेक्शना पयलीं ते ज्या त्या गांवांत ते फिरताले, ज्या त्या वाड्यार ते फिरताले, ज्या गांवांत ते तांकां लोकांक सांगताले त्याच पद्दतीन आयज ते काम करीत आसा। सहन करतात। प्रत्येक जण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात फोन करता बाबा लायट केन्ना येतली। तेन्ना आमी जेन्ना जो अनुभव घेता एक अर्दे वर एक वर लायट नासता, पूण हे जी घरां आसा तांकां कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी त्रास जो भोगलेलो आसा आनी हो त्रास आतां आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराच्या फुडाकारान तशेंच आमचो साळगांवकर हांगा माजी आनंद साळगांवकर यांच्या फुडारपणान ह्यो जो हें जाल्लेलें आसा तांकां लायट मेळिल्ली आसा त्या बद्दल हांव आमदाराचें अभिनंदन करता। हांगासर आनंद साळगांवकर हा काळ झालेला आहे, पण हा समाज अजूनही अंधारात होता। इथे आलेल्या महान अशा समाजसेवकांना प्रतिनिधींना किंवा मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जे करता आले नाही ते आज निर्वाचित आणि युवा श्री महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून निवडून आलेले आमचे आदरणीय लोकप्रिय श्री जीतभाई आरोलकर यांनी एक कार्य सिद्धीस नेलेले आहे। याचा मला फार अभिमान वाटतो। आज या घरांना जमिनीच्या वादात आहेत आणि अंधारात कसेबसे जीवन जगत आहेत। त्यांना प्रकाशाविना इथं त्यांच्या मुलांना अभ्यासात अनेक समस्या निर्माण होत होत्या, पण आज त्या समस्या हळूहळू दूर होणार आणि हे सारे श्रेय जीतभाई आरोलकरांना जात आहे। 60 वर्सां आली। 60 वर्सां जाल्ली लायट नासली तुमकां? हय, 50-60 वर्सां आली। लायटी शिवाय लायटी वाचून आमी आसू कशी दीस काडी तेलान राखेल